नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान कायदो सुव्यवस्थेचेर जावंक शकता भयंकर परिणाम। इंटेलिजन्स रिपोर्ट गोंय सरकार दितले सुप्रीम कोर्टाक। गुन्यांव वाडपाची भिरांत। शेकड्यांनी ट्रेडर्साच्या काळ्या पैशांचेरूय रिपोर्टांत उजवा। आंतरराज्य लक्झरी बसीचो बेशिस्त कारभार। येरादारी खात्याचे एन्फोर्समेंट सेलान आडायल्यो 33 बसी। बेकायदेशीर पार्सलां डॉक्युमेंट ना जाग्यार फायन मारली लाखांनी। केंद्र सरकारान नेमिल्ले कंपनी कडेन आधार कार्डा खातीर नोंद केल्ले ज्या लोकांक अजून आधार कार्ड मेळूंक ना तांकां परत कार्ड करचें पडटलें। 41,000 लोकांचो डाटा पिड्ड्यार। शुक्राराक गॅस डिलरां कडेन म्हत्वाची बसका। व्हॅलेंटायन डे निमतान फुलां, बुके, गिफ्टां, ग्रीटिंग कार्डांचो प्रचंड खप। काजारी बिनकाजारी जोडप्यांनी फुलयलो मोगाचो दीस। पळयात गोंयकाराचो व्हॅलेंटायन डे। ANC पुलिसांनी पणजेत धाडी घालून धरले 27 लाखांचे चरस। तिगा नेपाळ्यांक धरले, चरसूय नेपाळचे। एक धाड घाली माली जेटी लागसार, दुसरी पणजे पाट्या। आणि 23 आणि 24 तारखेर फोंड्या राष्ट्रीय फिडे रेटिंग रॅपिड बुद्धिबळ सर्त। GVM हायर सेकंडरीतले सर्तीत वट्ट 55,000ची इनामां। खबरो विस्तारान। मिनाच्यो खणी बंद जाल्ल्यान कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर कितें भयंकर परिणाम जावंक शकता ताचो इंटेलिजन्स रिपोर्ट गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाक दितले अशी माहिती प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। परिस्थिती अशीच उरल्यार लोकांचे पासियेंस काबार जावन गोंयभर गुन्यांवाचें प्रमाण वाडटलें अशी भिरांत हे अहवालांत उक्तायल्या। गोंयांत जे अकस्मात 350 ट्रेडर तयार जाल्ले तांणी केल्लो पयसो खंय वापरला ताचेरूय हे अहवालांत माहिती आसा अशें खासा गोपांतल्यान समजलां। सरकारान सुप्रीम कोर्टात मायनिंगाचेर प्रतिज्ञापत्र घालां, मात ताचे वांगडा एक सिलबंद इंटेलिजन्स अहवाल सरकार कोर्टाक दितले। तो अहवाल फकत जुइजांनी वाचचो आनी कोणाच्या हाताक लागपाक दिवचो न्हय अशें सरकारान मागलां। तो याचिकादारांक फसून दिवचो न्हय अशें प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां। प्रुडंटान हे अहवाला विशीं माहिती काडपाचो यत्न केलो तेन्ना कळ्ळें तें अशें। सरकाराचो सिक्रेट अहवाल। मायनिंग बंद जाल्यार गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावंक शकता। लोकांचे पासियेंस दिसान दीस काबार जायत चल्लां। गोंयभर गुन्यांवांचें प्रमाण सुमारा भायर वाडपाची शक्यता आसा। इतलेंच न्हय तर जे 350 ट्रेडर फाटले 5 वर्सां भितर तयार जाल्ले तांणी बेकायदेशीर मार्गान केल्लो पयसो खंय खंय वापरला ताचे विशीं ह्या अहवालांत म्हायती आसा अशें खासा गोपांतल्यान कळ्ळां। गायब जाल्ले ट्रेडरांचें रहस्य। ट्रेडरांनी फाटल्या 5 वर्सांत कितलो पयसो केल्लो? हो पयसो देशा भायर गेलो काय कितें? गेलो जाल्यार ताचो वापर खंय जालो? गोंयांतलें मायनिंग बंद उडोवपाक देशा भायल्या शक्तींचो हात आसा काय कितें हाचो ह्या अहवालांत उल्लेख आसा अशें समजता। मात ताचेर कोणूच स्पश्टपणान उलोवपाक तयार ना। प्रुडंटान विचारलें तेन्ना सगळ्यांनी आमकां विचारनाकात दुसऱ्यांक खबर आसतलें अशें म्हणून एकामेका कडेन बोट दाखयलें। ताका लागून ह्या अहवालाचें रहस्य आनीकय वाडलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। येरादारी खात्याचे एन्फोर्समेंट फाट्यान आंतरराज्य लक्झरी बसींक शिस्त लावपाक सुरवात केल्या। बिरेस्तारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बसी आडावन RTO अधिकाऱ्यांनी बसींचे डॉक्युमेंट, परमिटां, टॅक्स, इन्शुरन्सा सारकेले डॉक्युमेंट तपासले। भायल्या भायर पयशे घेवन पार्सलां व्हांवयतात म्हूण बसींक फायन मारल्या। कांय ड्रायव्हर युनिफॉर्म नासतना सापडले। काणकोणा आनी कोलवाळे रुटार मेळून 33 बसी आडायल्यो। RTO अधिकारी सांगतात ते प्रमाणे बसींक लाखांनी फायन पडपाची आसा। येरादारी खात्याच्या एन्फोर्समेंट फाट्यान उत्तर गोंयांत कोलवाळे जाल्यार दक्षिण गोंयांत काणकोणा रुटाचेर ही मोहीम फांतोडेर सावन चालीक लायली। हे मोहिमेंत वट्ट 33 आंतरराज्य लक्झरी बसी धरल्यो। उत्तर गोंयांत 30 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3 बसी धरल्यो। बसींनी तपासल्यो त्यो ह्यो कायदेशीर गजाली। ड्रायव्हरान सारको युनिफॉर्म घालूंक नाशिल्लो। ड्रायव्हरान युनिफॉर्म घालूंकूच नाशिल्लो। बसींनी फळां भाज्यो व्हरताले। प्रवाशांच्या सामनाच्या जाग्यार भायले भायर पयशे घेवन पार्सलां सामान व्हांवयताले।
गाडयेचे रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट नाशिल्ले, प्रवासी कराचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, गाडयेचो रोड टॅक्स भरिल्ल्याचे आनी हेर डॉक्युमेंट नाशिल्ले. सगळ्या गाडयांची मेळून फायन लाखांनी रुपयांचेर पावतली. ही मोहीम वेगवेगळ्या सुवातींचेर फुडें चालूच उरतली अशें येरादारी खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. केंद्र सरकारान नेमिल्ले कंपनी कडेन आधार कार्डा खातीर नोंद केल्ल्या ज्या लोकांक अजून आधार कार्ड मेळूंक ना तांकां परत कार्ड करचें पडटलें अशी माहिती सरकारी सुत्रां कडच्यान मेळ्ळ्या. सुमार 40,000 लोकांचो डाटा अशे पद्दतीन पिड्ड्यार जाला अशें समजता. गॅसावेली सबसिडी मेळोवपा खातीर आधार कार्ड गॅस डिलरांक दिवपाची मुजत 15 मार्च मेरेन वाडयल्या. ह्या प्रस्नाचेर शुक्रारा सरकार, पेट्रोलियम कंपन्यो आनी गॅस डिलरांची एकठांय म्हत्वाची बसका जातली. गॅसावेली सबसिडी गिरायकांच्या बँक खात्यांत जमा करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. त्या खातीर सगळ्या गॅस गिरायकांनी आधार कार्डाची कॉपी 15 फेब्रुवारा मेरेन गॅस डिलरांक दिवची अशी सुचोवणी सरकारान केल्ली. गोंयांतल्या बऱ्याच लोकांक अजून आधार कार्डां मेळूंक ना. त्या खातीर ही मुजत वाडोवन मेळची अशी मागणी लोकांनी केल्ली. लोकांची मागणी मानून घेवन आतां गॅस कंपन्यांनी एका म्हयन्यान मुजत वाडयल्या. आतां 15 मार्च मेरेन आधार कार्ड दिवं येता. आधार कार्ड दिवपाक सुरवात जाली तेन्ना केंद्र सरकारान एजन्सी नेमिल्ली. ह्या कंपनी कडेन नोंद केल्ल्या बऱ्याच लोकांक अजून आधार कार्डां मेळूंक ना. त्या कंपन्यांनी एकठांय केल्लो डेटा पिड्ड्यार जाल्ल्यान पयलीं अर्ज केल्ल्या सगळ्या लोकांक परतून अर्ज करचे पडटले. सुमार 40,000 लोकांची कार्डां पिड्ड्यार जाल्यांत अशी माहिती सुत्रांनी दिली. आधार कार्ड आनी गॅस सबसिडी ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक सरकारी अधिकारी आनी गॅस डिलरांची एक खासा बसका शुक्रारा जावपाची आसा. ह्या बसकेंत निमणो निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.